सॉरी माताजी. आम्ही कसं नाही सेव करता की आम्ही पुरा त्या सिनी असं पळोचे आणि करली पळून आम्ही करचे आम्ही बरं होय. मिस्टेक करतात ती बट त्यांनी माफ करतात होय. त्यांची हरे कृष्ण. माताजी हरे कृष्ण मग हा शेअर करेल शेअर करेल ना ओके दिसताच ना माताजी ओके ऍक्च्युली हा कंप्लीट एक अशी श्लोका सांगता मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ स्टोरी सांगता ओके आणि आजी म्हाका एक सेव दिलेले खातीर आमली सखीचरण माताजीक हांव दंडवत प्रणाम करता थँक्यू सो मच माताजी धन्यवाद सांगता आणि मुरलीधर चरण प्रभू बरें आणि म्हगेले शिक्षा गुरु जयपताका सिंह महाराज नाही म्हगेले शिक्षा गुरु आणि म्हगेले दीक्षा गुरु जयपताका सिंह महाराज स्मरण करताची आयचे सेक्शन स्टार्ट करता हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम तुम्ही सर्वांक चुकी जाल्यार माफ करा ओके सो फर्स्ट आम्ही एक श्रीमद भागवतमाचे 12th कॅन्टोचे हे पळया आता कसं ना फर्स्ट आम्ही कसं नाही युगधर्म म्हणून असतं ना युगधर्म कसं नसं आमका त्या पळया युगधर्म कसं नसं कृते ध्यायतो विष्णु तेतायम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलयितत हरी कीर्तन धरी कीर्तनात म्हणजे कसं नाही आम्ही सत्ययुगांतो पूरा भरती काळतानी वर्ष गटल्यान मेडिटेट करता आशिल्ली तशी ती त्रेतायुगांतू फुल सॅक्रिफायसेस यज्ञ याग तशें पुरो करता आशिल्ले रामायुगांत कृष्णान युगा कसं जालें अर्च विग्रहाचे आराधन करचे देवाले सेव करचे भरती करता आशिल्ली तांणी पुरा कळ्ळें तशी त्यांनी तेदान एक ಸ್ವಲ್ಪ कसे की देवाल एक तांकां हे मेळता आशिल्लें बट आतां कलियुगांतू जेवण कशें आसा ती कलियुगांतू नेक्स्ट हांव बरयलां हांव खंय एक कसं ते हा पळया हांग जेवण कशें आसा ती कलियुगांतू प्रायेणाल्पईशः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या विपद्यता कसं नाही जेवण कसं नाही तांकां बुद्धी ना शॉर्ट लाईफ तांकां कळ्ळें आनी पारसम कोणी सांगल्यार कसं की आलोचन करचें लेजी श्योरली लेजी न्हू बट ती काम करचें म्हणून आमकां जायना पुरो इजिली जाय फुडें कालाच पुरा बैसून वाटीत आशिल्ली पळय हाजवेरी आमकां आतां मिक्सी इतलो कश्ट आशिल्लो फुडें कालान तूं बांयन तुका उदक काडचें आमकां तशें केलें करून टॅपान तूं उदक मेळटा जाल्यार हिची वता 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 आनीकच आमी लेजी जाता असो ती फस्ट न्हू कलियुगाचे म्हळ्यार लेजीची सो तशें आसतना आमी कसं करता देव आलोचन करता ती कसं करची हें जनाक कसं न्ही बुद्धी ना आनी कोणी शिकल्यार बरें आयकना ती गुरू कायदा वर घेना ती गुरू नाक तुमकां गुरू बरें आसची कशी पुराजणीक एक नमुने हांव गुरू म्हणटा कोणकीची तांगेन म्हाका शिवता ती रियल गुरू कोण आसा तांकां वतना तशें आशिल्ले जनाक कशी उद्धार करचे पा म्हणगे न्हू तुमकां तस न्हू तें आनी ऋषी मुनी पुरो केन्ना यज्ञ कलियुगा बिगिनिंग तो तुम्ही भागवत म्हजेला कळता सो तशी कलियुग जनाक अशी असतना कसं करचे म्हणजे जस्ट चांट केले पोर तुम्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे चांट केले पुरो म्हणून एक हे केलं जाल्यार म्हळ्यार जनाक टाइम ना केन्ना बिझी तांणी असो तुम्ही एक जस्ट चांट करून उदारता येत तुम्ही म्हळ्यार कृष्णाक आमी कृष्ण सोडयले न्हय न्हू कृष्णाक आमी वापसूच करूं आता खंयचे याद नाका अगर पुस्तक अथवा दुवेक अथवा सोडून तू काळ शेप जाता ताका बरें फील जाता कृष्णाक सो जालें तितलें तो आमकां हेल्प करता करात तुमी म्हणून आमी त्या बरें करूंक आलोचन करता ती जाल्यार अनेक हांव तुमकां अनेक श्लोक सांगता तुमकां भरती काय प्रॉब्लेम ना कळ्ळें सो कसं करता तुमी जस्ट हांगा एक श्लोक बरयला हांवें येस पळयता पळया हांगा तांणी सांगता ती तुम्ही खंयचे चांटिंग करतना पळया कशी दायला चांट करयता म्हणून तुमकां एक तांतेक रुल्स रेग्युलेशन्स ना कळ्ळें तुम्ही पळया हांगाच पळया तसं सांगता तांणी 6.14 हांतू सांख्येतं पारिहारस्य वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः आणि तशें म्हळ्यार कसं न्ही देव म्हणता तुम्ही भगवंत नाव अश्रद्धेरी
परोक्ष जावन वरे परिहास्य वरे तिरस्कार जावन वरे अथवा संगीतमय जावन हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करतात तशी जे नमुने देवाले तुम्ही नाव घेतलेली वरे समस्त पापरिहार दत्ता हे धर्मशास्त्रज्ञ जावन आशिल्ले आचार्य गणाले अभिप्राय म्हणून ह्या श्लोकान सांगता पण पुरा एक तांणी सांगिल्लो एक एक तक परिहार आसा जनाने आयुष्य उणे कल्पबुद्धी म्हळ्यार तुमकां इजी जावचे प्रोसेस कळ्ळें तशी पुरा कृष्णान एक आमकां सलीसावन ह्या लायफान तूं कोरून दिला आमी ते वाटेर गेले से देव आमकां तुम्ही एक ह्याची दवरले 100 ह्याची तो मुखार सुनेता कळ्ळें कृष्ण आनी परिशुद्ध कसं नाही यो तश करले चूक जात कशी करले चूक ना बिगिनिंग तुमकां चूक जावचेंची आमकां होत ना कशी करता म्हणून स्टार्ट करून कडे गुरुले दयारी समजत ओके आता मी अशीची अनेक आम्ही कलियुगाचे एक अनेक कसं नाही हे असं सगळी कलियर दोषो निजे राजन कसं नाही अस्ति हे को महान गुणाः हे सांगितलं होतं कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत म्हणजे एक इंपॉर्टंट क्वालिटी म्हणून सांगले जस्ट यांतू माया तकोन तू बाहेर होता म्हणून सांगल्यारी जस्ट चांट केले पुरो कलियुगांत त्याशी म्हणून सांगता असं कडेरी नेक्स्ट श्लोक पळया हे ब्रह्मांड पुराण कसं सांगता असं ती महापताका युक्तोपि कीर्तनन् न्यूनु कीर्तयन्ननु संहरि शुद्धान्तः करणो भूत्वा चेते पंक्ति पावकनः श्री ब्रह्मांड पुराण सांगला म्हळ्यार तुम्ही देवाले कॉन्स्टंटली चांट केले निमित्त तुम्ही खंयचे बर्थ म्हळ्यार तुम्ही शूद्र जावन आसले बरे तुम्ही ब्राह्मण जावन आसले आता पळय आता ब्राह्मण अल्पूत ब्राह्मण जावं म्हणना तो कसं फॉलो करता असवें जीवनंतू तागेले ते शुद्ध देवाल कने नाव घेवन सगळे दिवस तागेले एक्स्ट्रा पासून टाइम की तागेले नॉर्मल तागेले एक काम असता कळवा एक गृहस्थ म्हणून काम असता ते सोडून वले खंयचे फ्री टाइमार तो देवाले हे करता की कृष्णाल ध्यान करता असवे ते पुरो असले मात तो ब्राह्मण अल्पूत जावन असलो ब्राह्मण तो ते सोडून तो खंय गॅमलिंग करू वता हा पैकी वेशल म्हाका वता म्हणून तो ब्राह्मण जायना आता तुमकां हे गसेत म्हाका अजय मिळाल कहाणी तो आपले फर्स्ट ब्राह्मण जावन आशिल्लो ताणें डाय पुरा फॉलो केला होय कळ्ळें खडेरी मदीं एक पाटी अन्नाले खंयची कामा खातीर हाडू गेलेलो काडून तूं ते पळोवन ते वेश पणकिले वता पळोवन ताका जावन ते वेशन म्हापशी वता नाका ते काम करता आशिल्ले बायले सोडता चेडवां सोडता आन वरे पळोवन घेना आणि 10 चेडूं करता ते 10 चेडवां वाडोवचे खातीर कसं करता पुरा नाकदातीर काम आशिल्ले पुरा मारचे आनी पयले दुड्ड चोरी करचे तशेंच पुरा करता कळ्ळें तशी आसतना देव कसो करता हाणे देव घाल्ल्यार बरें रक्तस ह्यो केद्दान म्हागे नांव काडता म्हणून मोर्ची टायमार 80-85 वर्ष जाल्ले तेन्ना कसं जाता तक्का यमदूत येवन आपण नोड यमदूत म्हळ्यार भयंकर असतात काही कळ्ळें तांकां पळयल्ले हा खागू जाल्ले कळ्ळें तो घट्टी नारायण म्हणकू गदा नारायण म्हळ्यार कोण हागे लास्ट पूत त्या वरे एक मुनीन सांगितलं ताका तिच्या आडून घाल तेन्ना पळय ताका नारायण म्हण नांव दवरी ताण म्हणचे नारायण यो रे जावण यो रे काप पी रे चाय पी रे उद्दा पी रे उद्दा हांडी तशी कने म्हाका मगे चप्पल थंय व्हर दवरी म्हण नारायण नारायण म्हणटा केन्ना कळ्ळें आनी लास्ट म्हणटा मरे नारायण म्हणटा तशें निमित्त ते विष्णुदूत येवन ताका प्रोटेक्ट करता कळ्ळें ते विष्णुदूताल भारी चंद हांगा श्लोक पुरा आसा ती सांगता पळया पळया हांगा श्रीमद भागवतम 6th canto येता ते आमी ना अजय मिळा स्टोरी सो 6.7 कसं म्हणता ती विष्णुदूत सांगता ती अजय मिळा तागेल सकट पाप कर्मक ऑलरेडी प्रायश्चित्तानी कोरून आस हे जन्म केलेले पाप मात्र नाही लक्षांतर जीवनांत केलेले पाप वरे प्रायश्चित्तान केलेले आस ताणे असं हा एक स्थितीन तू नारायण म्हणजे पवित्र नाम जप केलेलं असं म्हणून तांणी यमदूत सांगता ती म्हळ्यार यमदूताक आश्चर्य जाता ते इतके तो वाईट मनुष्य तुम्ही इतक्या म्हणून तांकां आश्चर्य तेन्ना हांणी म्हणटा ती पळय ताणें एक फावटी सांगला बरें ताणें एक शुद्ध नाम घेतिल्लें असतात म्हळ्यार ताणें कसं नाही एक
प्रॉफिट जाय म्हाका म्हण देवाले हरे कृष्ण चांट कर न्हू म्हाका ते जाय हें जाय बंगलो जाय कार जाय म्हूण निंगिनी ताणें ताण पळय नारायण गोगल कलेक ताका भंय केले ताका न्ही तें चेडो खातीर ताण तागेले पुत्त म्हूण आपयलें ते शुद्ध नाम घालता अशी ताण एक फावटी नारायण म्हणलें विष्णुदूत हें न्हू ताका प्रोटेक्ट करता ती कळ्ळें नेक्स्ट बरें भारी चंद कोण हांवें श्लोक आसा ती एका एक हांव वाजिता पळय नेक्स्ट पळया नेक्स्ट श्लोकन कसं म्हणटा ती वेदिक रिच्युअलिस्टिक सेरेमनी कोण जन प्युरिफाय जावचे पशी चड हरिनाम चांट करून मेळटा म्हणून म्हळ्यार तुमी कसं एक हें करता की पुण्य कार्य म्हणून जायना म्हळ्यार देवाल सेवा करता की तितले पयशे चड तुमकां कसं मेळत की तांतो ताचे पयशे चड तुमी हे कलियुगांत हरिनाम केले निमित्त मेळटा अशी चांट केले निमित्त देवाले क्वालिटी सामका उडगस कोरयत म्हणून सांगला हे श्लोकांत पळय नवे आमी कृष्णाक मुर्ती पळयताची तुमकां एक इजी मेथड म्हळ्यार चांट करतना देवाल येद्र बैसून करचे तुळशी येद्र बैसून करचे आता देवाल पळयत करचे तेद्यान पळय तुमकां थंय कॉन्सन्ट्रेशन जाता केले जन म्हणटा ती कॉन्सन्ट्रेशन आसना कॉन्सन्ट्रेशन आसना पळय आमगेले अर्जुन सांगता म्हाका आमगेले मन खंय खंय धांवता कृष्णाले म्हणटा तेन्ना कसं करचें एक तुम्ही म्हाका हांव एक लेक्चर ऐकलं ही माताजी म्हणली नीताय सेवनी माता ती म्हणली तुम्ही चड आलोचन करू ना हांव फुल्ल 108 हे कने कॉन्सन्ट्रेशन करून आयकून करता म्हणून तेन्ना जायना तें कळ्ळें तुमी कसं करता तेन्ना हा नेक्स्ट हांव 10 आयकत छंद करून आयकता म्हणून 10 आयकूचें इजी न्हू कडेन नेक्स्ट 10 जालें मागीर नेक्स्ट एक आनी एक 10 करी तशी करता 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 तुम्ही कडेन तुमकां तशी एक राउंड तुम्ही डावन असता तशी कडेन तुमकां अभ्यास करता हांव सांगलें तशी अभ्यास करून घेवचे थोडे थोडे हा हांव आजी 10 एक हें मारला तो 10 कोणी आयकता म्हणून हा कडे 25 करचे तशी हगूर हगूर करता करता हा 25 सांगेल पुणी आयका हांवें कॉन्सन्ट्रेशन करता म्हणून तशी केल्यार शुद्ध नामगे वेता हगूर हगूर ते अभ्यास जाता ओके तशी सो हांव आतां ಸ್ವಲ್ಪ हें रिलेटेड पूरा म्हळ्यार द पवर ऑफ मंत्रा तांची पूरा रिलेटेड एक एक सಣ್ಣ सಣ್ಣ सही स्टोरी सांगू ट्राय करता ओके बरं ती श्लोक पुरा बरं आशिल्ले जाल्यार ते श्लोक सांगता गेले री आनी म्हळ्यार बाय हार्ट करूं जायना आतां सो तुम्ही श्रीमद भागवत मात कशी आयकता आसा ती फुल तुम्ही पळयला पुरा जाणांना देवाले गुणगान करूनच उद्धार जावचे तुम्ही कोण तांकां अशें भक्ती कशी करचे तेंची अशी तें हांतू ओके कृष्ण भगवद्गीता म्हणता भगवद्गीता खंय बंद की थंय तुम्ही श्रीमद भागवत स्टार्ट करता तो म्हणता भक्ती योगा भक्ती कोरका डिवोशन सर्व्हिस म्हणता शिला प्रपाद डिवोशन म्हणा डिवोशन सर्व्हिस तुम्ही सर्व्हिस कोरता देवा खातीर पयसून बरें चांट कोण यूज ना तुम्ही पुरा करता आसत कित लायफ सेव करता आसत खुशी जाता तेंची सेवा करचे डिवोशनल सर्व्हिसात एकली एंकरिंग करता एकली पद्य सांगता एकली लेक्चर दिता पुरा एकच देवाले अंत पुरा एकच एकलो माल करता देवाक एकले चंद फुड करूं येताला एक टेस्ट फुड देवाक ते फुड करचे चंद माल करवायले माल करचे घरा आशिल्ले माल फूल कावन माळ करचे शेणपणी तुम्ही तरकार हाडू गेल्यार कृष्णाक तें इश्ट हांव करून घालता तशें म्हण लेखून घेवचें तशें न्हय की म्हागे पुस्तक हें ग्रेप्स बारी इश्ट म्हण न्हय पुस्तक लायक अशें पुरो खुशी अशें पुरो जाल्यार घेता ना कृष्णा लायक जाताले बारी राईट फ्रूट आस लायक मँगोस हय घरच्यांक खावचे कशी जाल्यार हिची मनान तशें करचें हो कृष्णाक लायक जाताले म्हूण घेवचें कडे कोण खावचे आमी न्हू प्रसाद तशी आतां पळया एक हाजे नाम पवित्र नाम घेते निमित्त कितले एक डिफरन्स जाता लायफान तुम्ही सांगता की एक स्टोरी सांगता एकलो रत्नाकर म्हणून तुमकां तशी स्टोरी जाल्यार मागीर प्युरिफिकेशन सांगता एकलो रॉबर आसता फॉरेस्टांत ताण कसं करचे आयले जनाक पुरा रॉब करचे आनी तांकां मारून काडचे कळ्ळें सो ती भंय तांकां ते फॉरेस्ट वचचे म्हळ्यार रे भंय जाल्यार एक दीस नारद मुनी त्या फॉरेस्ट तुकून येतना तांगे लोटवरे ಸ್ವಲ್ಪ जेवण आसता ती तांगे वरे अगुर अगुर येता आसतात कळ्ळें तेदन हांव अटॅक करता रत्नाकर तेदन जेवण ताका पळयलें आनी धांवचें सुरू करता ती जाल्यार नारद मुनी तो कसो ग्रेट महर्षी ताका कसं न्ही तो एक हेड ऑन म्हणटा पळय तशी ताका फेस करता नारद मुनी सांगता तूं मरे ಸ್ವಲ್ಪ पुरा क्रुएल डीड करता जना पुरा मारता आनी इतले सिन्स तूं अक्युमुलेट केला तुका दुसरे कडेन मार्ग ना हांवें हांव म्हणटा म्हाका 2 चेडूं आसा ती बायल आसा आनी आनम आसा ती हांव तांगे पोट भरची ना पळय
हांव तेच कितें हें करचें असो. तेन्ना नारद मुनी म्हणटा वय जाल्यार हेंच करता म्हणना न्हू भरती पुरो डिफरंट वेस यू कॅन मेक मनी ना ते हें कसं हें रॉब्स करचें मान करचें तें पर सम न्ही ताजे निगसून तूं एक मिनट करता आतां तूं इतलें सिन्न केलां निमगी तूं कोणा खातीर करतास की तांगेले वचून निमगी तुगेलो सिन्न घेता की आतां तूं नेक्स्ट रव नरका व्हरता थंय तूं सफर जावका तूं ते निमगे तांगेले तांणी सफर जावता तूं ಸ್ವಲ್ಪ तांणी तुगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ अंश तांणी घेता की म्हूण निमोन या म्हणटा हा तू कಡೆ धांवन वता न्हू म्हणगेन थंय रुक्कसमो बांदिता नारद मुनी ಕಡೆ ತಗರ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ನಾನ ಮಲೆ ನಿಂಗಿದ तेन्ना म्हणटा ती चारडा तू शान असताना तुका ओडकोरनो आम्ही चंदकून तुका पळोवन घेतला न्हू आता मी भरती ओल्ड जाल्ली तुगे सकट आमी पाप कशी घेवचे आनी तुका ड्युटी न्हू आमकां पळोवन घेवचे आमी सगळें तुका पळोवन घेतला इतलो ओड केला ना बा आमी ते तुगे सकट तूं करून केला कितें तुका तुवें ते यू शूड रीप द रिजल्ट म्हणून हो रत्नाकर म्हणता वय वे रस्त्याला बायलेले निमगेता बायलेले सांगता ती तो डायरेक्ट सांगता यू फूल म्हणते कळलं म्हाका हडके म्हणटा तुवें तूं पळोवन घेवका तुगे धर्म तुका लायक दोन चेडूं दिला हांवें तू कसं म्हाका नरका येवन घेवन हें करता म्हणून सांगता न्ही ना म्हागे बिदाय ना बा हांव तांचे सकट ना तूं केलें तुकाची म्हणटा कडेन री हो ताका मगा चेडूं पुरा दिला बायल्या बरो पुरा दिला तिना ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಪುರ ಪುರುಷನಾಕ हें कोर न्हू मान काडून टोपी घाल न्हू ಕಡೆ तो बायलेले चेडूं उलय निमगेता तुगेले अन्न ಸ್ವಲ್ಪ सिन्न घेतावे तुमकां पुरो हांव चंद करून पळोवन घेता न्हू चेडूं म्हणटा ती ना आमी आतां इतलें सांगना ना आमकां तूं लायफ दिला ताजे खातीर तुगेले ड्युटी न्हू आमकां पळोवन घेवचें आमी कशें तुगेले सिन्न पुरो आमी घेवचें जाता ते पुरो तूं करलेले तूं कमीट केलेले प्रॉब्लेमाक तुमची ताका हें घेवका सांगतात सो तेन्ना ताका ज्ञान उदय जाता ओ माय गॉड ऋषी आयलोलो काडून तूं ताण समज सांगला म्हणून वापस धांवता ते फॉरेस्ट धांवन ताका रुखात बांदलेला न्ही वता न्ही काडता साश्टांग नमस्कार घालता तुमी कोण म्हूण सांगा म्हणून हांव म्हणटा हांव नारद मुनी हो हांव आयकलें नारद मुनी प्लीज 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 म्हाका एक वाट दाखया हें कसं कोणीय रेडी ना तूं म्हागे सिन्न घेवचें म्हाका सिन्न करूं इश्ट ना म्हाका हें पुरो नलिफाय जावका म्हाका सीदा देवा लागोस का मरली मागीर म्हाका सकट नरका वचून हें जावचें ना म्हूण सांगता तेन्ना नारद मुनी ट्राय करता राम म्हूण सांग रे राम म्हूण सांग इतले पटी ताका राम म्हूण तिसकले राम म्हूण सांगूंक जायना ताका इतलें सिनफूल आसता मनुष्य रत्नाकर सो तेन्ना नारद मुनी पुरा जाणांक ताणें शिकयला न्हू चंद्रकांत गुरू सो तो म्हणटा ओके हांव आतां आलोचना करून सांगता हांव मरा मरा म्हणून शिकोवन दिता कळ्ळें मरा 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 राम तशें म्हणून राम 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 म्हणून सांगून कडेन लास्ट कसो जाता वाल्मिकी रामायण आमी रामायण बरयलें वाल्मिकीन तस्सले ग्रेट तो ह्या जाता कळ्ळें ऋषी सो ते एक आनी तस्सले एक वर्स आनी तो आमगेले नाम म्हणटा म्हणून आनी एक स्टोरी सांगता सनाची हें सांगून हांव बंद करता परती वेळ घेना हांव एक पूंतना म्हूण एकलो कृष्णान व्हडलो डिवोटी केरळांत कळ्ळें ताणें म्हयने एक फावटी हांगा वचके खंयचे तें तागेलें गुरुवायूर मागीर तागेलें घर 100 किलोमिटर्स दूर कळ्ळें जाल्यार ताणें ते हरे कृष्ण महामंत्र नारायणा कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र पुरो सांगता सांगताची 100 किलोमिटर्स आनी फुडें कालांत न्हू ते चंपून येवचे पुरो टायम लागता जाल्यार ताणें हेचे येवंक हांगा एक 2-3 दीस रावचे कडेन वापस वयचे ताणें कडेन नेक्स्ट म्हयने येवचे तशें करता आशिल्लो सो एक दीस येताना आनी दरोडे ते पुरो गाडो तकून येताना दरोडे कोर आसता सो तांणी धरले ताका कडेन पुरा दी तुगेलो आशिल्लो पुरा दी म्हणून हाणें पुरा दुड्ड पुरा दिलके पुरा आशिल्लो तागेलें दिलके जाल्यार तागेलें एक श्रीमद भागवतम म्हळ्यार ताणें ताका श्रीमद भागवतम बूक भगवद्गीता सगळें भारी इश्ट ताणें तें पुरो चंद करून वाजून जनाक सकट लेक्चर दिवचें आनी हरे कृष्ण महामंत्र तागेलें कीर्तन करता गांवांत कळ्ळें केरळांत सो गेले तें एक बूक एक पॅकेट दवरून घेतला ताणें चंद करून तें बरें दी म्हणून म्हाका तें दिवचें इश्ट म्हळ्यार भागवतम बूक म्हणून ताका तें चारान पयलें दिवता हांवें म्हणटा दिना तेन्ना तांकां कोप येता तूं दीन जाल्यार तुकाच मान काडटा दी तें म्हूण सांगता तशें तें घालाड दिता आसतना यो अशी दाळ दनपून कृष्णा कृष्णा म्हणून हरे कृष्ण महामंत्र घट्टी सांगता रावता थंय आनी हांसता ती यो कसं एक पिश आमी हाका ताका मान काडटा म्हूण सांगलें तो देवालें हें सांगून दाळ दनपून राबून फुगता तितले भितर एक जमोरीन म्हणून एक गांवचें म्हळ्यार केरळाचें एक प्लेस तें हितून मिनिस्टर हॉर्स रेंगे न्हू
हे कने सोड घेऊन फास्ट इतके येऊन हे दरोडे पोरे पुरं मारून ताका रिलीज करता कळलं ते आमगेले उरतना सो तो म्हणटा खुशी जाता तूं कोण तूं म्हणटा हांव मिनिस्टर समोर येवन तुका हांव आयकलां हांव पुरो की कोमोशन जातास म्हणून ताचे खातीर आयलो हांव कामा खातीर वता आशिल्लो ताचे खातीर पळयल्यार तुका तांणी मान काडूंक तयार आसा ती ताचे खातीर सोडयलें तुका ताका खुशी जाता गेले एक रिंग आसता तांणी काडलें नासता तागेले पुरा काडलें पुरा रिंग ते हें पुरा मिनिस्टर ताका वापस दिता तांतूळ मुद्दे आशिल्ली हांव म्हणटा यो म्हाका खुशी जालें तूं म्हाका सेव केलेलें हांव गुरुवायूर वता आशिल्लो म्हणून ते मुद्दे काडून त्या मिनिस्टराक दिता घे तुका बक्षीस घे म्हणून काय तर म्हणून मिनिस्टर घेता आनी तो वता कडेन ह्यो गुरुवायूर येता कडेरी पुरो दर्शन घेता कडेरी वता तो येदना ते सेम डे नायट ते हेड पुजारीक सपन येता ताका देव म्हणटा पळय आई सकण पळय म्हागेले फिंगरान ते एक मुद्दे आसता आ ते कಡೆ फाय एक ಟೆಂಪಲ್ ಎತ್ತ एकलो पूतनम एकलिता निम्गी तो पूतनम कोण म्हणून ते ताका ते मुदी दी म्हणून सांगता हेड पुजारी हा कसं चप्पन बा म्हणून उठयता सकाळी फुट उठून हो देवान म्हणला म्हाका कनकी फिंगर रिंगस घेता गेला फिंगर हाका म्हूण वचून पळयल्यार गुरुवार हातान तूं फिंगर रिंगस कळ्ळें ओ माय गॉड ताका आश्चर्य वय देवान सांग परफेक्ट करेक्ट म्हणून त्या फिंगरिंग कांडोवन घेता कडेरी तो जनन पुरो पूजा केली हांव म्हणटा हांग कोणी पूतनाम असं तो म्हणटा वय हांव पळय पळय हें देवान तुका हें फिंगरिंग दिला म्हणून तेन्ना पळयतना म्हाका फुल अंडरस्टँड जाता ओ देवा तूं म्हाका तुमची म्हाका हें कने प्रोटेक्ट केलें ना म्हाका कळ न्ही देवा तूं केलें तुमची आयला म्हणून असल पळय म्हळ्यार तो अशी कृष्णाले हरे कृष्ण म्हणटा चांट करता रब्बील म्हणून सो शुद्ध नाम ताचे खातीर आनी कनी हें कनी एक्सपेक्ट कनी जाल्यार देव आयलो सगळ्यां तुकून ताका म्हळ्यार लास्ट मोर्च वेळार देवाल नांव घेतात न्हू आमकां सांगता ती लास्ट मोर्च वेळार तुमी कसं जाता की तशी देवाल नांव घेतलं सीदा वैकुंठा वचत गोलोक वचत तशी अशी आमी कसं सांगची म्हणून सांगल्यार जस्ट चांट करा रॉंग जाल्यार रडना रायट जाल्यार रडना कसं नाही प्रॉब्लेम ना तातूं जस्ट स्टार्ट करचें एक एक स्टेप चडचें अगुर अगुरचें आमी पुराजण एक मोटर आसा ती एलेजण मुखार कने एसी रुमा आसा ती आमी पुरा मागशी बसली ती पडना आमी नेक्स्ट ह्या जन्म येयल्या नेक्स्ट मुखारचे सिटर मेळटा आमकां ओके अशें म्हण सांगू न्हू हांव आयचे एक सान अर्थ जाला की नाकी गोत्ता म्हाका हांव बरें चिवकून अशें पुरो माफ करा म्हाका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम